Welcome to the Garden of Glory. Peace be with you. Welcome to today's Mass readings and reflections. This is to help you prepare for tomorrow's Mass. Readings are in Konkani. भाग्यवंत पावलून रोमकारांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. भावां भयणीनो, जें कितें बरें तें म्हजे भितर म्हणजे म्हजे कुडींत ठिकाण करून रावना म्हूण हांव जाणो. बरें आवडूंक म्हज्या हातांत आसा खरें, पूण तें कशें करचें तें म्हाका कळना. तर जें बरें म्हाका जाय तें हांव करिना, बगर जें वायट म्हाका नाका तेंच हांव करतां. म्हाका नाका तें हांव करतां म्हणटच म्हजे सवें बिराड करून रावला तें पातक तें करतां, हांव न्हय. देखून हो नेम हांव देखतां. बरें करूंक सोदता तेन्ना वायट म्हज्या हाता लागींच आसा. भितरले भितर देवाचे समृद्धी विशीं हांव संतोसतां, पूण म्हजे कुडीच्या सांद्यांनी वेगळोच एक नेम हांव पळयतां. तो गिन्यानाच्या नेमाचेर झुजता आनी म्हजे कुडीच्या सांद्यांनी आसा त्या पातकाच्या नेमाक तो म्हाका बांदून दवरता. कसलो म्हूण निर्भागी मनीस हांव. मरणाक ओपलोले हे कुडींतलो कोण म्हाका निवारतलो? आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता उद्देशी देवाचो उपकार मानुया. देवाचे उतर हे. आमचो जबाब, तुझे नेम म्हाका शिकोय सर्वेस्परा. गिन्यान आनी जाणवाय म्हाका दी, कित्याक हांव तुज्या आज्ञांचेर पातयेतां. तूं खरेंच बरो, तूं करताय तें सगळें बरें. तुजे नेम म्हाका शिकोय. जबाब, तुजे नेम म्हाका शिकोय सर्वेस्परा. तुज्या चाकराक भासायलाय त्या प्रमाणे तुज्या मोगांत म्हाका बुजोय आनी धीर दी. कोनवाळायेन म्हाका वागोय आनी म्हजो जीव वांचतलो, कित्याक तुजे समृद्धीचेर आसा म्हजो संतोस. जबाब, तुजे नेम म्हाका शिकोय सर्वेस्परा. तुज्यो आज्ञा हांव कोदींच विसरचो ना, कित्याक तांचे वरवीं तूं म्हजो जीव सांबाळताय. हांव तुजोच, तर म्हाका निवार. तुज्यो आज्ञा हांव पाळूंक सोदतां. जबाब, तुजे नेम म्हाका शिकोय सर्वेस्परा. उद्गार. बापा, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या दोनया, हांव तुका दिनवासतां, कित्याक स्वर्गींच्या राज्याचे गूट तुवें ल्हानांक उक्ते केले. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून लोकांक म्हळें, ओस्तोमते थावन एक कूप चोडोन मांडटा तें पळोवन तुमी रोखडींच पावस येता म्हणटात आनी तशेंच घडटा. आनी दोखिणी थावन वारें मारतोच तुमी म्हणटात, गरमी जातली आनी तशेंच घडटा. आरे धोंग्यानो,
प्रितुमेचें आनी मोळबाचें तोंड कशें पारखुचें तें तुमी जाणोत. हो काळ पारखूंक तुमचे लागीं जायना तर? नीट सारकें कितें तें तुमचींच तुमी कित्याक थारायनात? देखीक तुज्या प्रतिवाद्या बराबर अधिकाऱ्याशी वेतासतना ताच्या हातांतलो सुटूंक वाटेरूच जाता तितलें कर. नाजाल्यार तो तुका नितीदाराशी ओडून व्हरत आनी नितीदार तुका कोसाबाच्या हातांत दीत आनी कोसाब तुका बंदकोणींत घालीत. निमाणी दोमडी फारीक कोरीसोर थंयचो तूं सुटचो नाय म्हूण हांव तुका सांगतां. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. नियाळ काळ पारखूंक तुमचे लागीं जायना. लूक 12 ओळ 50 आनी 6 सी. नियाळाक आदार. एक खारवी नुस्तें मारूंक केन्ना खंय आनी कशें तें बेस बरो जाणा. एक पोदेर भाटेन पाव कितलो वेळ आनी केन्ना भाजतात तें बेस बरो जाणा. एक शेतकार केन्ना पावस येतलो कशें आनी खंय शेत रोयल्यार बरें पीक जातलें तें बेस बरें जाणा. धंदो करपी मनीस कितें विकचें, खंय बरो खोप जातलो, कसो फुडें वेतलो हें अदीक पारखूंक जाणा. जेजू फारिजेवांक आनी जमलोल्या लोकांक हेंच शिकयता. देवाचें राज लागीं पावलां. जिवीत बदलात आनी ताची नवसुर्णी करात. तुमकां मेळटल्यो खुणा समजून घेवन अनितीचे शिकार जायनाकांत म्हूण सांगता. काळा काळा पोरमाणें पवित्र सभेंत आमकां जायत्यो सवलती आसात. तांचो बरो उपयोग करात. तुमच्या कुटुंबामध्ये रावून एकामेकाच्या प्रश्न आनी दूख वळखून घेयात. बरें कुमसार करून पिडेस्तांची मागणी घेवन वेळार आमच्या ओतम्याची धास्ती घेवन भावार्थान वाडोवंक जाता. जेजू उगडास करता आमी ह्या संवसारांत जियेतना एकामेकाचो मोग करूंक, बऱ्यो कोणयो आदारून आनी दिसपट्टें जिवीत मागण्यांन सारूंक वावरूंक जाय. दयाळ बापा, दिसपट्टो काळ समजून घेवन वेळार आमचें जिवीत आमी नवसरूंक आमकां तुज्या उजवाडान भर. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dear Baren Koro.